नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। तरुण तेजपालाक कोर्टान दिली 6 दीस पुलीस कस्टडी। पुलिसांनी मागिल्ली 14 दिसांची पुलीस कस्टडी। तेजपालान रात काढली पणजे हेडक्वार्टर्सांतल्या लॉकअपात। तेजपाल कादयेतूच रावता 5 स्टार थाटान। भलायकी ठणठणीत तरी जेवण घरचें 5 स्टारातले। चादर 5 स्टार, कपडे स्वताचे नित्याचे। तेजपालातले कादयेत वॉर। तेजपालाच्यो गोंयच्यो गजाली ग्रँड हयातातल्या कर्मान सोपूंक नात। मयडीचो बंगलोय सध्या जाला चर्चेचो विशय। राती वितीच्यो जातात म्युझिक पार्ट्यो। मडगावचो जिल्लोधिकारी कचेरीचेर 7 वरां तिरंगा हुबलो उलटो। बसींतल्या पॅसेंजरांक पळयल्यान स्टाफाक जाग। दनपारां देडाक ताकतिकेन केलो सारको, मात कारवाय ना। पिकनिकेक आयिल्ल्या कर्नाटकांतल्या पुलिसांचे मोरल्या लोकांकडेन पेटले। सोऱ्याच्या नेटार गोंयकारांक बडयले। गोंय पुलिसांनी मदीं पडून निस्तरले प्रकरण। 5 पुलिसांक अटक। आनी मंगळयान पृथ्वी सोडून लागले मंगळाच्या वाटेक। आयतारा फांतोडेर सोडली पृथ्वीची गुरुत्वाकर्षण कक्षा। गाठलो महत्वाचो टप्पो। इस्रोचे शास्त्रज्ञ हुस्क्या मेकळे। खबरो विस्तारान। तरुण तेजपालाक पणजेच्या JMFCन 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। केशीची चौकशी दिल्ली, मुंबय आनी गोंय अशा 3 राज्यांनी आशिल्ल्यान पुलिसांनी 14 दीस कस्टडी मागिल्ली। सत्र न्यायालयान जामीन न्हयकारल्या उपरांत शेनवारा राती 9:30 तेजपालाक अटक केली। ते उपरांत मध्यराती ताची वैजकीय तपासणी करून राती ताका पुलीस हेडक्वार्टर्सांत पुलीस लॉकअपांत दवरलो आनी सकाळी रिमांडाक व्हेलो। लैंगिक अत्याचाराचे केशीत तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ आरोपी तरुण तेजपालाक आयतारा JMFCत रिमांडा खातीर व्हेलो। पीडित चलयेन सांगिल्ल्यो गजाली तपासपा खातीर आनी दिल्ली, मुंबय आनी गोंय अशा 3 सुवातींनी चवकशी आशिल्ल्यान पुलिसांनी 14 दिसांची कस्टडी मागिल्ली। शेनवारा तेजपालाचो अटकपूर्व जामीन न्हयकारल्या उपरांत शेनवारा राती 9:30 तेजपालाक अटक केल्ली। ते उपरांत मध्यान राती ताची वैजकी तपासणी करून राती ताका पुलीस हेडक्वार्टर्सांत पुलीस लॉकअपांत दवरलो आनी सकाळी रिमांडाक व्हेलो। मात आयतार आशिल्ल्यान पुलिसांनी मिडियाक कोर्ट रुमान वचून सुनावणी आयकूंक दिली ना। कोर्टान तेजपालाक 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। तेजपालाच्या आदोगादान 14 दिसांचे कस्टडीक विरोध केलो। पुलिसांनी हे पयलींच तेजपालाचो कंप्युटर आनी हेर डॉक्युमेंट्स जप्त केल्यात। तो पुलिसांक सहकार्यय करता म्हूण 14 दिसांची गरज ना असो आर्ग्युमेंट तेजपालाच्या आदोगादान घालो। कोर्ट में पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने हमारी बहस सुन के 6 दिन की रिमांड दी है। कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी है। नो, वी आर सैटिस्फाइड। शेनवारा राती सुमार 8:15 तेजपालाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सत्र न्यायालयाचो निकाल आयलो। निकाल दिवंक सत्र न्यायाधीशान बरोच वेळ घेतलो खरो, पूण तेजपालाक जामीन कित्याक फावना ताचेर न्यायाधीशान तशें स्पश्टीकरणय दिलां। तेजपालाक अटकपूर्व जामीन न्हयकारतना सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसायन केल्ली निरीक्षणां पळयात। तेजपाल जामीनाक अपात्र। पीडित चलयेचेर बलात्काराचो यत्न केल्ल्याचे प्रथमदर्शी पुरावे। तेजपालाक पुलीस सोदताले तेन्ना तो मेळूंक ना। तेजपाल खंय आशिल्लो तेय पुलिसांक कळोवंक ना। तेजपाल प्रभावशाली। चलयेचे फामिलीचेर दबाव हाडपाचो ताणें यत्न केला। पीडित चलयेचे फामिलीचेर दबाव हाडला आनी यत्नाचे पुरावे आसात। आरोपी साक्षीदार पुराव्यांकडेन मेतेर जावंक शकता। तेजपाला आड पूर्वनियोजित कट हे सिद्ध करपी कांयच ना। तेजपालान आपल्याच सहकार्याचो विश्वासघात केलो। पुलिसांच्या तावडींतल्यान सुटपाचे तेजपालाचे सगळे यत्न फसल्यात। आतां जामिना खातीर सत्र न्यायालयात वचपाचो पर्याय तेजपाला मुखार आसा। पूण तो ही गजाल 1-2 दिसांत करतलो काय वाडीव कादयेक विरोध करपाक आनीक 6 दीस जाय मेरेन रावतलो हे फुडें पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। तेजपाल कादयेतूय सध्या 5 स्टार थाटानूच रावता। हेर अंडर ट्रायल कैद्या भशेन न्हय। शेनवारची रात ताणें पणजे पुलीस हेडक्वार्टर्सांत लॉकअपांत काडली। मात कादयेंतल्या हेर कैद्यांक दितात तें जेवण जेवलो ना। हेर अंडर ट्रायलां बरोबर तो रावता तरी ताका कादयेंत ताचे नित्याचे कपडे, न्हिदपाक दाट घसघशीत चादर आनी घरचें 5 स्टार जेवण येता। भलायकी ठणठणीत आसूनय पुलिसांचो विरोध आसूनय सुरक्षेचें कारण सांगून हें सगळें करूंक ताणें कोर्टाची मान्यताय घेतल्या। पळयात रिपोर्ट।
लैंगिक छळाचे केसीत अंडर ट्रायल असलो तरी तेजपाल कादयेत 5 स्टार जेतानच वर रगाज येता। शेनवारा राती कोर्टाचो निकाल आयल्या उपरांत तेजपालाक दोनापावल क्रायम ब्रांचीत रातच्या 9:30 अटक केली। शेनवारा रातचे जेवण ताणें क्रायम ब्रांचीत रातचे 12 पयलीं केल्लें। त्या उपरांत ताची वैजकी तपासणी जाली आनी ताका पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्या लॉकअपांत घालो। थंय ताका फामिलीन घरचें म्हूण 5 स्टार जेवण हाडिल्लें। तो जेवलो ना। ताणें घरच्यांनी हाडिल्ली फकत चादर आनी ताचे नित्याचे कपडे घेतले। हीच ती 5 स्टार चादर आनी गादी ताचे फामिलीन हाडिल्ली। तेजपालाचो आदोगाद ती चादर घेवन कादये कडेन वता ते पळयात। ताका घरचें म्हूण 5 स्टार जेवण येता। तो कादयेत कपडे आपले नित्याचेच घालता। आयतारा सकाळीं 11:15 सुमार तेजपालाक रिमांडा खातीर कोर्टात व्हेलो। त्या उपरांत ताका क्रायम ब्रांचीत चवकशे खातीर हाडलो। आयतारा राती उसरा मेरेन तो क्रायम ब्रांचीत आशिल्लो। ताचे आयतारचे दनपारचे जेवणय क्रायम ब्रांचीतच जालें। सध्या पुलीस जेवता शीत हुमण आनी तेजपालाक येता 5 स्टाराचो मेनू। ही सवलत तेजपालाक कोर्टाचे मान्यतायेनूच मेळ्ळा। अटकपूर्व जामीन अर्ज न्हयकारल्या उपरांत तेजपालाच्या आदोगादान कोर्टाकडेन अर्ज करून तेजपालाक घरचें जेवण, कपडे, न्हिदपाक चादर आनी दिसाक एकदां आदोगादाक मेळपाक दिवपाची मागणी केल्ली। कोर्टान ती मान्य केली। मात सगळ्या कैद्यांच्या नशिबात ह्यो सवलती आसनात। वैजकी चांचणेंत तेजपालाची भलायकी ठणठणीत आसा। मात सुरक्षेचें कारण सांगून ताणें ह्यो सगळ्यो सवलती घेतल्यात। शेनवारा तेजपालान कादयेंतली पयली रात हेर 4 कैद्या बरोबर काडली। ते 4 कैदी राना कायद्या खाला भितर पडल्यात। फरक इतलोच ती 5 स्टार चादर घेवन सुद्धा तेजपाल रातभर न्हिदलो ना आनी ते 4 कैदी मात घर येताले। घरचे 5 स्टार जेवण ताका कस्टडीत पचता आनी रुजता काय कळपाक मार्ग ना। मात कादयेंतय तेजपालान आपले झेत आनी वोर्रस सोडिल्ले ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। तेजपालाच्यो गोंयच्यो गजाली ग्रँड हयातांतल्या कर्मांत सोंपूंक नात। ताचो मोयडेचो बंगलोय सध्या चर्चेचो विशय जाला। पोन्ने पोर्तुगीज तेंपावेले प्रचंड मोठें घर ताणें घेतलां। तातूंत स्विमींग पूलय बांदला। थंयची आदली पंच सांगता ते प्रमाण लोकवस्ती नाशिल्ल्या ह्या बंगल्यांत रातच्यो मध्यनराती उपरांतूय मोठ्यान म्युझिक लावन पार्ट्यो चलतात। मात कागाळी करूनय कोणूय कांयच करना। तो स्विमींग पूल खणपाक लागिल्लो तेन्नाय खंय बोवाळ जाल्लो, पूण सरपंच म्हणटा तशें कांयच ना। बलात्कार प्रकरणात पुलीस कादयेंत आशिल्ल्या तरुण तेजपालाचो मयड्या बंगलो आशिल्ल्यान ताका गोंयकार म्हणूं येता। ह्या बंगल्यार जायत्यो पार्ट्यो जातात आनी राती उसरा मेरेन त्यो चलतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। ह्या बंगल्यांत स्विमींग पूलय आसा। राती उसरा मेरेन चलपी पार्ट्यांक लागून शेजाऱ्यांक त्रास जातात अशें तांचें म्हणणें। तेजपालाक लागून गांवांत कितेंय घडूं येता अशी भिरांत विजिलिया डिसाक दिसता। थंयसर जायतो लोक येता। थंयसर पार्ट्यो जातात। चड लेट पासून सकाळी एकदां सकाळचे 4 वरां पासून थंयसर पार्ट्यो जातात। थंय लोक ड्रिंकींग आनी हेर वस्तू पासून जाता म्हूण शेजाऱ्या सांगतात थंयसर। म्हणून आमकां खबर ना आतां गांवांत ह्या पार्टयांक येता आनी जो लोक थंयसर येवन रावता तो कोण खंयसान येता आमकां कांयच खबर ना। तर आमकां प्रश्न जालो कितें की आमचे गांवची सिक्युरिटीचो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। कित्याक आमी जाणो की थिंक फेस्टाक तरुण तेजपालान हे फावटी आल कायदाच्या एका मनशाक एक स्पीकर रिसोर्स पर्सन कसो हाडलेलो। म्हणून असले मनीस जर येवन आल कायदाचे मनीस आनी दुसरे टेररिस्ट जर आमच्या गांवांत येवन रावले आनी आमकां खबर ना कोण येता आनी कोण वता ते, जाल्यार आमच्या गांवांक हो एक त्रेत जावन आसा। लोकांनी कागाळ करूनय कोणूच कारवाय करिना अशें विजिलिया म्हणटा। Even oral complaints to the authorities, the local authorities, has not yielded any results. तरुण तेजपालान दुरीग बांदतना कसलेच नेम पाळूंक ना अशें ह्या आदल्या पंचाचें म्हणणें आसा। कंपाऊंड वॉल आसा ती इतली उंच आसा की जी प्रिस्क्रायब हायट आसा गव्हर्मेंटाचे अप्रूव्ड प्लॅनाचेर 1.2 मिटर्स आनी जो थंयसर प्लेयर आसता थंयसर 1.5 पासून वचपाक जाता। ही कमीत कमी 2 मिटरांची कंपाऊंड वॉल घातल्या म्हणजे भितर कितें जाता तें भायर दिसूंक जायना अशें जालां। म्हणजे ते सर्वंट्स क्वॉर्टर्स आसा थंयसरूय सेटबॅक ना। तरी इतले वायलेशन आसतना पंचायतीन वा दुसऱ्या TCPन हाका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट कशी दिली? हे बेकायदा बांदकाम बंद करचे अशी नोटीस मयडे पंचायतीन धाडल्या अशी माहिती सुत्रांनी दिली। सरपंच मात तशें कांयच ना अशें म्हणटा। आदले ओनरांनी ते कोणाक विकलेले आतां ताचे वरून तेंच्यांनी तेका विकला तरुण तेजपालाक। आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे तेजी सगळी लायसन्स परमिशन सगळे अपडेट आसा आनी ते घर आदले घर एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर टोटल एरिया तेजी 2000 कितले आहा 2107 कितें स्ट्रक्चर आहा ताका। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते। मडगांवच्या जिल्लोधिकारी कचेरीचेर आयतारा उलटो तिरंगो लायिल्ल्यान खवदळ पडलो। बसींतल्यान वतल्या एका पॅसेंजराच्या लक्षांत ही गजाल आयिल्ल्यान ताणें मोबायलाचेर तो शूट केलो। ताका शूट करता तें पळोवन कलेक्टरांतल्या स्टाफांक चूल लक्षांत आयली
आनी कोणे तरी तो ताकतिकेन तो देंवोवन परत सारको लायलो. सकाळी सूर्योदया सावन दनपारां 1:30 मेरेन 7 वरां तिरंगो उलटो हुबतालो. मात तिरंगो उरफाटो लायतल्याचेर कारवाय जाली म्हूण आयकूंक आयलें ना. हो पळयात आमच्या देशाचो तिरंगो. हय, आमचोच तिरंगो तो. अभिमानान लायला खरो, पण उपराटो. लायतल्याक आपणे कितें कर्म केला ताची घडयेक कल्पना आसची ना. 5वो रंग वयले वटेन आनी भगवो पोना. तिरंगो लावपाची ही पद्दत न्हीच. ताका लावपाचे, काडपाचे, उबोवपाचे नेम आसात. फातोडेर हो तिरंगो लायल्लो. तिरंगो सुमार 7 वरां उपराटोच हुबतालो. सांज मेरेन तो तसोच उरपाचो. पूण बशींतल्या एका पॅसेंजरान पळयल्ल्यान कलेक्टरेटांतल्या स्टाफाक कर्म दनपाराच लक्षात आयलें. आतां पळयात, गोंधळ जाला म्हूण कळ्ळे उपरांत दनपारां सुमार 1:30 वरांचेर कोणी तरी तो आबूज जावन बेगीन बेगीन कसो तरी देंवयलो आनी मिनटां भितर परतून चडयलो. तिरंगो देंवोवपाची आनी चडोवपाची पद्दत मारली गुड्ड्याक. तो सहकसायेन रेस्पेतान चडोवप आनी देंवप आसता. दक्षिण गोंयचे नवे जिल्लोधिकारी कचेरेक सरकारान आविल्ले सगळे दिले. मात तिरंग्याचो रेस्पेत शिकोवंक सरकार उणें पडले. मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.